आता ह्या ज्या डिलिशन लिस्टाचेर खलील अहमद करिमी जो ह्या कॉम्प्लेक्सान रावता तो डिलिशना वयता आनी खलील अहमद करिमी म्हणटा हो आतां हेका कितले लोकांनी पळोवना हो कोण पयसान उडोवन आमी आतां दावर्ली येयल्ली आसा हांगा सुप्रीम एव्हेन्यू कॉम्प्लेक्स आनी ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर कितलेशे हे लोक रावता ऑलरेडी रावतात समजला तांचें नांव सुद्दां हांगा आसा अमीन शेख खलील जेलर सगळीं आसा नांव समजला आनी ते हांगा रावता पूण आमकां हांगा दिसून येता हे BJPचे जे BLA आसा तांचें नांव डिलिशना घातलां फॉर्म 7 बरोवन तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हूण दाखयतात आनी तांकां डिलीट करपाक हें केलां आमी ऑलरेडी 2 दीस आदी चीफ इलेक्शन कमिशनाक वचून ओरली सांगिल्लें आहा की अशें रॉंग जाल्लें आहा पूण आमी मुद्दाम व्हेरीफाय करपाक येयल्ले वेदर दीस पीपल आर एक्झिस्टींग काय ना काय म्हणून परमनंटली शिफ्टेड काय कितें आहा तें फॅक्ट्स फायंड आवट करपाक आयले तेन्ना आनी सगळो लोक आमकां मेळटा हांगा रावतात हांगा जाल्यार हे डिलिशनाक कशें गायलें परमनंटली शिफ्टेड म्हणून सो हो एक फ्रॉड जावन आसा आमी सांगिल्लें आसा की सर्टन सेक्शन्सांक टार्गेट केल्लें आसा BJP नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक तांकां खंय तरी एलिमिनेट करपाक वोटर रोलाचेर तांकां फायदो जावपा सारको आनी हातून मडगांव नावेलीचो आमदार उल्हास पिळेकर हो 100% इनवॉल्ड आसा कित्याक ताजे जे हेचे मंडलाचे जे हे आसा ऑफिस बॅरेज आसा मधुकाला शिरोडकर म्हणून कोण आसा अश्विनी पाटील म्हणून आसा मागीर राजेश तुयेकर म्हणून आसा रुपेश प्रभू म्हणून आसा हे जयेश सिंगबाळ हे सगळे 50-50 40-40 असली फॉर्म 7 बरोवन हांकां सगळ्यांक डिलीट करपाक सोदता आख्खे हातून सेम हे आसा आमी फक्त एक सॅम्पल म्हूण हांगा आयिल्लें आसा सुप्रीम एव्हेन्यू दावर्ली भितर आनी हे सगळे जे लोक आमकां मेळटा हांगा एक्झिस्टींग रावतात पूण तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हूण दाखयला हो मोडस ऑपरेंडी BJPचो कारण कितें तांकां जाय हे डिलिशना म्हूण दाखोवप मागीर नोटीस म्हूण काडप नोटिसा सपोज एटेंड जायना जाल्यार तो डिलीट जालो गेलो पूण फर्स्ट ऑफ ऑल परमनंटली शिफ्टेड म्हूण खंयच्या कायद्यान तुमी घातलें वेन दे आर एक्झिस्टींग हियर हो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 31 अंडर ऑफेन्स जावन आसा आनी आमी डिमांड करतात जे BLA हे आसा रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा तांचेर लिगल एक्शन जावपाक जाय आनी आमी डिमांड करतात तांचेर लिगल एक्शन जावपाकूच जाय कित्याक तांणी फॉल्स हें दिल्लें आसा क्लेम्स दिल्ले आहा की हांगा रावना इट्स अ बिगस्ट क्रायम सांगपा म्हणल्यार they are trying to tamper with the election rules for their benefit. We demand that action should be taken, legal action should be taken under section 31 against the BLAs who have given this false information. त्यांचे नाव सांगताल तुमकां खलील अहमद करीमी फॅमिली अदर फॅमिली नेम निकत अंजुम करीमी रुखसाना बी करीमी आयशा सौदागर रयान शेख, फातिमा बी शेख, शाइस्ता शेख एंड रियाज शेख. सबीना बी सुवंका काढते दाखव तुम्ही फौजिया शेख अमीन शेख हे सगळे हांगा रावता हे फक्त एक सॅम्पल म्हणून काडला आमी सो दॅट द कन्सर्न इलेक्शन ऑफिसर्स रियलायज हाव रॉंग थिंग्स आर हॅपनिंग सो हे फक्त एक सॅम्पल केल्लें आहा सो हेजेर आमी डिमांड करता हेजेर एक्शन जाय आमकां आनी जे कोण फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा तेजेर क्रिमिनल चार्जीस लावपाकूच जाय हो आमचो सामको स्ट्रॉंग डिमांड आसतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.